प्रितीच्या भावन भयणो, आमी सगळीं आमकां केन्ना सकाळीं उठल्या म्हणटकीर आमकां केन्ना एक कॉफीचो वो च्यायेचो घोंट जायच. आनी ते पयल्या उपरांत आमकां कांय धादोशी जाता, आमी आमचें जिवीत बरें दिसता, जिवितांत बरें दिसता. आनी थोडी साकर वो गोड देखून घातल्यार आनिकूय ती गोड जाता आनी आमकां पिवंक बरें दिसता. पूण मोगाचें भावन भयणो, साकर आनी गोड घाल्यारच ही गोडसाण येना, ती आमी फिरोवंक जाय. वी हॅव टू स्टर इट न्हू. तेन्नाच आमकां ती गोडसाण येता. नाजाल्यार आमी आळशी जावन तशींच केन्ना ती पिनात न्हू. नाजाल्यार ती आमी मातशें फिरोवंकूय जाय. जायते फावटी मोगाचें भावन भयणो, आमचें जिवीतूय अशेंच. आमी आमच्या जिवितांत खुशालकाय वो संतोश पळयताच, अणभवूंक सोदता. आनी जो खुशालकाय आनी अणभव आमचे सरभोंवतणी आसा तो आमी सरभोंवतणीच आसा तो, पूण आमी केन्ना केन्ना पळयना, लागीं पळयना. पूण जाता ते भाशेन जायते फावटी आमी पयस पयस पळोवंक वतात. आनी आयज मोगाचें भावन भयणो, हेच भाशेन न्हू, जेजू आमकां हेच खुशालकायेन आनी हेच संतोशांत खोल संतोशांत भितर सरोंक आमकां आपोवणयता. आनी कशे भाशेन मोगाचें भावन भयणो, तो आमकां खरी खुशालकाय मेळटली जाल्यार आमकां हें मोग, देवाचो मोग मोगान रिगूंक रावंक आपयता. जसो तो बापाच्या मोगान रिगून आसलो, तसोच तोय आमकां रिगूंक रावंक आपयता. आनी तातूंतल्यानच मोगाचें भावन भयणो, आमकांय ती खुशालकाय, आमकांय तो संतोश अणभवूंक आमी पावतले. आनी हेंच तो आमकां सांगता. मोगाचें भावन भयणो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, तो ताचें जिवीत खुशालकायेन जियेलो. आनी हें आमकां कशें कळटा, आमी पवित्र पुस्तकांत वाचितूय जाल्यार आमी पळोवं येता, तो फकत देवा बापाचें संबंदांत आसलो, देवा बापाच्या एकवटांत आसलो. आमी पळयत जाल्यार जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना जेजू एकसुरी सुवातेर वचून देवा लागीं, देवा बापा लागीं ताचे एकचारांत रावप, ताचे लागीं मागण्यांत वेळ सारप. आनी जायते फावटी आमी पळयता तो देवाची आज्ञा पाळटलो. आनी हेंच आयज जेजू आमकां सांगता न्हू, आमी देवाच्या मोगान रावंक गरजेचीं, आपणा जेजूच्या मोगान रावंक गरजेचीं. आमी तरी जेजूच्या मोगान ना, आमी तरी ताचे पयस गेलेलीं आसात. जिवितांत आमची जिवितांत न्हू एक टेस्ट नासलेले भाशेन, एक कॉफी वो च्याये भाशेन आमचें जीव जातलें. पूण तें आमी अणभवतलें जाल्यार मोगाचें भावन भयणो, आमी मोगान आमकां पावल मारूंक जेजू आपयता. जायते फावटी आमी आमच्यो चाली रिती करतात, आमच्या आत्मीक जिविताच्यो चाली रिती करतात, आमी मागण्यो करतात. आनी जायते फावटी आमी नियाळ करून पळया, जेन्ना आमी मागण्यो करता आसतना आमी करूंक जाय म्हूण करतात वो काय आमी घरांत सदांच तेच करतात. केन्ना आमी ती आमचे बापा हें प्रार्थना देव करता आसतना ती आमी म्हणटा आसतना बेश्टें म्हणूंक जाय म्हूण म्हणटात. ती एक मागणें कशें, एक रिच्युअल कशें, एक रुटीन कसो आमी म्हणटात काय, वो आमी खऱ्यांनीच देवाक मोगान आमी उलो मारतात काय, हें आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आनी हेंच मोगाचें भावन भयणो, हेंच अकोद, हीच गोडसाण, मोगाची गोडसाण आमकां अणभवूंक आयज जेजू आपयता. आनी ताणें ताच्या जिवितांत हेंच केलें. जेजू आमच्या मोगा पासत तो ह्या संवसारांत आयलो. आमच्या मोगा पासत ताणें आपलें जिवीत कुर्सार ताणें ताका किडयलो आमच्या मोगा पासत. आनी हेंच मोगान रावूंक मोगाचें भावन भयणो, आमच्या जिवितांत कसलेंय आव्हान येवन, कसलेंच त्रास येवन, आमी जेन्ना मोगान जेजूच्या मोगान आसतात वा देवाच्या मोगान आसात, तेन्ना तें फुडो करूंक आमकां जायतो बळ आनी घोटाय देव आमकां दिता. तर मोगाच्या भावन भयणो, आयज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया आमचें आत्मीक जिवीत कशें आसा काय. आमचें आत्मीक जिवीत फकत आमी करूंक जाय म्हूण करतात, मागणें करूंक जाय म्हूण करतात, वो आमी देवा लागीं आमचो संबंद कसो आसा काय तो बेश्टो करूंक जाय म्हूण करतात, वो आमी खऱ्यांनीच देवाच्या मोगान रिगलोलीं आसात, देवाक आमी पळोवंक आशेतात काय, होच प्रश्न आमी करुया. आनी आमच्या जिवितांत हें कमी आसा जाल्यार, ही गोडसाण कमी आसा जाल्यार, ही खुशालकाय कमी आसा जाल्यार जेजूक चिटकून रावंक, जेजूक आमी लागीं येवंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागुया.